Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista te mogaचे बोबणीनो बाप फ्रँकलिन करचे मोगाचे रेकाद. आज ऑगस्टची 11 तारीख आणि आयसो आयतार साध्या काळाचो 19वो आयतार. आज भारताची धर्मसभा नॅशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा जणांचो दिवस आचरण करता. सकल युवा जाणां खातीर विशेष मोपान शिवमोगाचो युवा डिरेक्टर जावन मागता. ह्या सुवार्थेच्या नियाळाक सुमेचो आदार मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवच्या वखता ही सुवार्थ आमकां आशिर्वादांनी भरूं, पेकोवणेन भरूं, मात्र न्ही सर अंतरांतले बंदपसते राखून व्हरूं. सर्गीच्या जाणवायेन तूं आमकां भर, पवित्रात्मेच्या सक्तेन तूं आमकां अभिशेक कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. रायांच्या पुस्तकांतले वाचप. रायांचो पयलो बूक आवास्वर 19 ओळू 4-8 फर्स्ट किंग्स 19th chapter 4-8. एलिया अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकून गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसऱ्या फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, नांतर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाच्या गठायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलून गेलो. अंतर्गीत कीर्तन 34 Psalm 34. श्लोक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखाण स्तुती कळनासता म्हज्या वांटाचेर वाळटली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. म्हजे सगळे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. ताचे दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. ताची मुखामळां लजेन केली सुभावनांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आंकांतांतलो ताका निवारलो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस कोरोसबागी. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 4 ओळ 30 5 ओळ 2 पर्यंत. St. Paul's letter to the Ephesians, chapter 4 verses 30 to chapter 5 verse 2. भावां भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणें, निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बोक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बोक्षिया.
तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमच्या पासत देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पून दिलो, तशेंच तुम्ही मोगान जियेया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांवच तो सर्गींतावन देंवन आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवासवर 6 ओळ 40-51 जॉन चॅप्टर 6 41-51. आपूण सर्गींतावन देंवलोलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले. ते म्हणाले, ओ जुजेचो पूत जेजू न्हयवे, हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना गाय कितें? तर आपूण सर्गींतावन देंवून आयला म्हणून ओ म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाणे दिसा जिवांत उठयतलो. ती सुमेस्त देवा लागचें कुद्दू शिकताली म्हणून प्रवाद्यान बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हूण न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण सतमानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केलें तरी ते मरून पावले. पूण सर्गार तावन देंवून आयलोलो उंडो तसलो न्हय. कोणीय तो कायत जाल्यार मोरचो ना. हांवच तो सर्गींतावन देंवून आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, गेल्या त्या सबार आयतारांनी आमी जुआंवचो वांजेल 6व्या आवास्वराची शिकोवण आयकते आसा. जेजू उंड्याचे अजाप करता. ताजे उपरांत पोलतोडी तो वेताना लोक ताका सोदून वेता. जेजू सांगता, तुमी अजापा पळोवन म्हजो फाटलाव करिनाकात. ही शिकोवण तुमी समज जाय. आज त्याच शिकोवणेचो मुखलो भाग जुआंवचो वांजेल 6वा वासवर 40-51 आमकां ते विवरण आयकूंक मेळटा. आनी ही उतरां आमी आयकलीं जाल्यार जेजूक परत तिरास्काराची उतरां आयकूंक मेळटात. आमकां कळीत आसा जेजूक ताज्या गांवचो लोक थंय चड अजापा करूंक जावंक ना. कित्याक हो जुजेचो पूत न्हयवे, मोरयेचो पूत न्हयवे अशें जेजूक तांणी तिरास्कार केलो. आज परत ताची जाणवाय पळोवन तांकां सोसूंक जावंक ना. जावं बरो तांचें तें बरेंपण आसलें जाल्यार बरेंपण पळोवची सकत आसलो व्यक्ती बरेंपण पळयता. आनी हे कितें करतात, जुदेव पुरपुरोंक लागले. पोरण्या सोल्ल्यांत मोयचे विरोध इस्रायलकार पुरपुरोंक लागले. पुरपुरे देवाक कर्क करे. पुरपुरे कुटुंबांतय आमकां कर्क करे. पुरपुरचें एक व्हडली पिडा. त्या खातीर आमी पुरपुरोंक नजो. आनी पुरपुरच्या मनशा लागीं उलोवंक आमी फाटीं सरता. कित्याक सदांय ती कंप्लेन करते आसतात. आयज कितें हांचे पुरपुरे हो जुजेचो पूत जेजू न्हयवे म्हळ्यार कितले एक सलीस जावन घेतात पळय. हाच्या आवयक बापायक आमी वळखना कितें? तर आपूण सर्गींत हांव देंवून आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडल्या करीत कोणूच म्हज्या सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो. पळया, बापान धाडल्या करीत, बापान म्हाका दिल्ल्या करीत, बापान ताका सरशी व्हडल्या करीत. इट्स अ ग्रेस, कृपा. आज आमी मिसाक येता जाल्यार आमचे स्थकी न्हय,
देवाच्या कुरपे वरवीं आमचो भावार्थ वर्ती कुरपा देवान आमकां दिल्या. आनी त्या खातीर जेजू सांगता ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकताली. भावार्थाची शिकवण आमकां देव दिता. देव आमकां प्रेरण दिता. मागोवंक आमकां तो सकत दिता. आनी प्रवाद्यान बरोवन गेले उतरां जेजू परत सांगता ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली. समोर आमची आवय बापूय हे आमची मालगडी व्हडलेशें कप तांकां जातलें. आज आमी बायबल वाचता जाल्यार बायबल वाचूंक येनातलें, पूण तांचे मागणें तांची जाणवाय देवा लागची खुद्द शिकली न्ही कितें. आज आमी कितें जावन आसा चिंता. आमचे पयल्यांचे आदले दीस ते. तशें बापाक कोणीय देखला म्हूण न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात बापाक देखला. कोणें? जेजून मात्र बापाक देखला. त्या खातीर जो कोण जेजूक देखता तो बापाक देखता. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव आमचे सगळे मिसांव आनी ह्या मिसांवांत आमचो उद्देश सासणीक जिवीत. तर हे सासणीक जिवीत कशें मेळटा? देवाची खुशी केल्ल्या निमती मेळटा. देवाचें उतर आयकल्ल्या निमती मेळटा. पाळिल्ल्या निमती मेळटा. देवाच्या उपदेशा प्रमाणे चलिल्ल्या निमती मेळटा. सक्रामेंता प्रमाणे जियेल्ल्या निमती मेळटा. आनी निमाण्यांगा युकारिस्त निमती आमकां मेळटा. आत्म्याचें खाण. त्या खातीर तो सांगता हांव जिवीत असो उंडो. जेजू आमकां उंडो दिवंक येवंक ना. जेजूच उंडो जालो. आमच्या काळजाची एकच आशा आसा जाय. जेजूस आमचे थंय आसची आशा. त्या खातीर भाऊ टिके जॉर्जान बरयल्लें कांतार एकच एक आशा जेजू तुजे संगी जियोंक आशा. दुसरी ना आशा म्हाका तुजे संगी जियोंक आशा. एकच आशा. आज आमकां जेजू म्हणली आशा आसा जाय. जेजू आमचो सोडवंदार. जेजूचो सोडवंदार. जेजू एकलोसो सोडवंदार. तो वाट दाखोवंक येवंक ना तोच वाट. तो सत दाखोवंक येवना तोच सत. तो सर्गीक आमकां दार. त्या खातीर सांगता जेजू हांव जिवीत. जिविताची वाट दाखोवंक तोच जिवीत. आल्फा ओमेगा. आमच्या भावार्थाची संपूर्णता जेजू. आमचो सोडवंदार जेजू. त्या खातीर तो उंडो आमी युकारिस्त जेजूच ताकाच दिता तो. त्या खातीर जेजू सांगता कोणी हो उंडो कांयच जाल्यार ते मरून पावनात. मान्य केल्ले मेले. हांव सर्गींत हांव देंवन आयलोलो उंडो. कितली सोंपी शिकवण दिता. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो आनी संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव तो दिता उंडो म्हजेंच मास. तर आज आमी हर एकल्यांनी युकारिस्ताक मान दिवंक आसा. मान बागोवंक आसा. युकारिस्त सुकोवचें न्ही आमी. युकारिस्त आमी सुकल्यार मिसाच्या बलिदानाक आमी वचना जाल्यार आमी सर्गींच्या वाटेंत हांव पयस आसा. सोडवणेच्या वाटेंत हांव पयस आसा. ह्या सोडवणेंत हांवूच पयस आसा म्हळ्यार सूख जावची ना. आमी हेच्या पयलें वाचपाक येवया. ही आज हांवें कित्याक वांजेल काण घेवन आज पयलें वाचपाक येता न्ही म्हळ्यार पयल्या वाचपांत एकलो देवाचो वर्तो व्यक्ती एलिया. एलिया तुमी पयल्या रायांचें पुस्तक 18वा वसवर वाचा. 19 वाचा. 18व्या वसवरांत तो आहाज आनी जेजेबेला विरोध रावता. सुमार 40 आनी 450 कपाट्या प्रवाद्या विरोध तो झुजता. बाल देवाक पातयेवचे. एकलोच हो. केदो व्हडली सकत ताका मेळ्ळी. पण ह्या क्रिस्त संगी आमी आसतना आमकां सकत आसा. वेन वी आर विथ क्रायस्ट देर इज स्ट्रेंथ. त्या खातीर हांव सांगता क्रिस्त सांगत आसल्यार तूं हिरो. क्रिस्त नासल्यार तूं झिरो. म्हाका भाव एलिया इतले बरो अजापा पळयलो. एलिया देवाचो उजो थंय पळयलो. एलिया ताजे उपरांत एलियाक बेदिसता. जेजेबेल सांगता तुजो जीव हांव काडटा. वो धांवता थंय हांव धांवन येवन तो एका रुखा मोळा न्हिदची ती गठन गडीत आमी पळयता. आनी एलिया कितें जाता? एलियाक निराशा जाता. आज भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवसाचेर करता. आमकां हर एकल्याक निराशा म्हणली येता. स्पेशली युथांक.
आज ल्हान ल्हान भुरग्यांक येता मार्क्स बऱ्या मेळनातल्या निराशा, हाचे एक्सपेक्टेशन चड जाला. कुटुंबांत निराशा येता गो बायलांमध्ये, वडिलांक निराशा येता. निराशा येताना सैतान राखो नासता, तो येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक. तो कितें करता, आमकां लगड काडूंक पळयता. जुवांव 10 पूण आज निराशा जाल्ल्या वेळार त्या खातीर मी म्हणटा, जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका, सुखांनी दूख रसलोलो सदांच पोसता तुका, सांबाळता तुका. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान, सदांच हांव तुज्या. तो आमच्या सांगात आसा. ही इज विथ अस, इमॅन्युएल. त्या खातीर हांगा आमी पळयता सर्वेस्परा, ताणें देवा लागीं मागता, सर्वेस्परा म्हजो जीव काड पुरो. हांव म्हज्या पुर्वजां परस बरो न्हय. पळय, नेगेटिव्हिटी आमकां एकल्याक येता. आमी चिंतले आसा एक आजाक जावन, रिलिजियस जावन, गवळी जावन, ह्या आमी कुटुंबादारां जावन, पती पत्नी जावन, आमची एक युवक युवती जावन पुरो म्हाका. कित्याक ह्यो संवसार घडटा अशें सकाळां प्रवाद्याकी घडले. पूण देव आमच्या सांगाता आसा आमकां कसो दाखयता. तो आड पडलो आनी रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी म्हळें, उठ आनी खा. म्हळ्यार खाण देव दिता, खाणजान देव येता. खाण देव दिता, खाणस जावन देव येता. येवकारिस्त आनी हर एक घडिता पोरण्या सोल्ल्याची येवकारिस्ताक कनेक्ट आसात. ताणें आपणा भोवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. देवाक आसात कितेंच ना, खंय वांटो ना आनी थंय वांटो करता. ताणें गेलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. आमचे थंय अनेक आसची उरती पिडा, आळसाय. सकाळीं मिसाक वचनात, राजा आसल्यार न्हिदचें, ह्या सोशियल नेटवर्कांतच बुडोन आसचें. तें आमकां सासणाक जिविताक आपोवन व्हरना. आळसाय आमकां देवा थावन पयस व्हरता. जावं पुरो तो थंय निरासपणांत येवन पडलो, पूण देवान ताका खाण दिलें. देव ताच्या सांगाता आसलो आनी दुसऱ्या फावटी दूत ताका येवन आपूण म्हणटा, उठ आनी खा, नातर तुका वाट तुका भोव लांब जातली. म्हळ्यार त्यो सोमकोंक आसा. 40 रात तो चल्लो म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सोडवणेची वाट आमी सोमकोंक आसा. इतलेंच न्ही, जावं पुरो आज तूं 10 वर्सांचो, 20 वर्सांचो, 50 वर्सांचो, तुका आसले तितले दीस तुवें सोम्या सांगात सोमकोंक आसा. आनी त्या गटायेन सुडसुडायेन, पण आज येवकारिस्त म्हणल्यार गटायेन आमी चलता, त्या गटायेन तो होरेबाक सोलोन गेलो दोंगराक. थंय दोंगराक देवा सांगाता मेळोंक मागोवंक गेलो. म्हाका भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत एलिया बरी आमकां अनुभव जाला जावं पुरो, पूण एलियाक सांबाळलेलो देव, राखलेलो देव आमकांय राखता. म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकली उतरां 34 म्हळ्यार 30 आनी 4 त्या किर्तनाची. तातूंत एक उतर बरें आसा, 34 वर्स 5, ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरी जातात. तांची मुखां म्हळ्यार लजेन की दिसभावनांत. लूक एट हिम अँड बी रेडियंट, देअर फेसेस विल नेवर एवर बी अशेम्ड. तर आज आमची मुखां म्हळ्यार एलियान ताच्या मुखां म्हळ देवा थावन पयस वतना तो पडलो. देवाच्या मुखामोळ पळयतना संतोष बरी जालो. आज मोगाच्या युवा जाणांनो, म्हज्या पवित्र परजानो, आमची मुखामळां बावची नाकात. सर्वेस्पराचेर आमी नदर घालया, येवकारिस्ताचेर आमी नदर घालया. आमी भावार्थी जावया. आनी आमकां सांगता लजेन. आज आमकां सबारपोटी आमच्या स्थकी या आमच्या सक्तेन आमी जियेतना आमी लजेन भावता, पडटा, पूण सोमी आमच्या सांगी आसतना आमी जैतेवन जाता. तर आज हे किर्तन चाका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक आनी गोड. हाच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी येवया. दुसरें वाचप आमकां सांगता सांत पावलून एफेसकारांक बरयलें पत्र. आमकां हर एकल्याक बरी शिकोवण तो दिता. आनी आमी कित्याक हें दुसरें वाचप, केदाळे तुमी पळयल्यार वांजेलाचें वाचप आनी पयलें वाचपाक एक सारांश पावलाची वाचपां, ह्या सेकंड रिडींग म्हणटा दुसरें वाचप. पण तो कितें सांगता आमकां, हर एकल्याक सांगता, देवाच्या पवित्रत्मेचें मन तुमी दुखय नाकात. देवाच्या पवित्रत्म्या तुमी दुखय नाकात.
स्तेफानान सांगली उतरां धर्मदूताची कृत्यां 7वा वर्सवर 51 तुम्ही सदांच पवित्र आत्म्याक आड रावतात. यू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट गॉड. पवित्र आत्म्याक आड रावतात म्हणल्यार कितें? देवाक नेगार करचें, देवाचे उपदेश पाळनासतना रावचें, साक्रामेंतांतून पयस रावचें, युकारिस्तांतून पयस रावचें, देवाच्या उतरांतून पयस रावचें. आमचे क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती भावार्थांत आमी सोमिया सांगत रावंक आसा. तर देवाचो पवित्र तुमकां खंय मेळ्ळा? बौतिस्मान मेळ्ळा, तिरावणेन मेळ्ळा. ताका तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाचे म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमच्या वयर मोर मारल्या. बौतिस्मान आमचेर मोर मारल्या, तिरावणेन आमचेर मोर मारल्या. त्या खातीर आमी देवाची जावन आसा. तुवें देवाची न्हय म्हूण सांगूंक जायना. होगडाय नाका तुका देवान दिल्लें साल्वासांव. त्या खातीर आमी कशें जिये जाय, आतां आमची वाट कशी आसा जाय तें आमी सारकी समजून घेवंक जाय. दुस्मान खाय नाका, राग क्रोध तुमी सांडा. तुमी हें वाचिचें जाल्यार सिराकाचो ग्रंथ 27:30 वाचा. राग आनी क्रोधा विशयान हंकारी उलोवणें. आमकां हंकार नाका, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें पयस करा. बदलाक एकामेकाक थंय दयाळायेन कणवाळायेन चला. क्रिस्त थंय देवा तुमकां बक्षिल्यांत. तुमी एकामेका बक्षिया. तुमच्या आवय बापूय बक्षिया, सेसामरा बक्षिया. तुमच्या युवा जाणांमध्ये तुमी जियेतना बक्षिया. बक्षिनांतले मौन गूण जायनातली पिडा. त्या खातीर तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून देवा सारकी जावंक प्रयत्न करा. देवा सारकी आमी जावंक आसा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाक आमच्या पासो तो एक देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो, तशेंच तुमी मोगान जियेया. देव जावन आसा मोग, आनी मोग जेजू क्रिस्तान ताचो मोग जावन आमकां दिलें. तोसू मोग युकारिस्त, तोसू मोग येलियाक दाखयता, तोसू मोग पावलाक दाखयलो, तोसू मोग म्हाकाय तुकाय दाखयता. त्या खातीर म्हणटा हांव क्रिस्त असो मोग तो कितलो वर्थ तो मोग तो. वैगी तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज विशेष मोपान युवा जाणां खातीर आमी मागया. आमच्या ICYM YCS YSM मुवमेंट, ह्या युवा जाणां सगळ्या संवसारांत विविध मुवमेंटांत आसात. ती जावं पुरो डॉन बॉस्को यूथ मुवमेंट आसा, फ्रांसिस्कन यूथ मुवमेंट आसा, तशेंच जिजस यूथ मुवमेंट आसा. पूण विशेष मोपान आमच्या कॅथलीक बिसायबांच्या मंडळीच्या हातींखालाची CCBY यूथ कमिशना खातीर आमी मागया. भारताचे आमचे सगळे DACC खातीर मागया. आज युवा दिवस आचरण करतना आमचे युवक सोम्याच्या वाटेन चलचे, सोम्याच्या स्पिरितान, मोगान, सेवेन, एकवटान बांदून हाडची आमची संचलनां जावं दीत. तांच्या निर्देशकां खातीर विशेष बापान फिरगज विगारस, निर्देशक फिरगजींत, DACC एक निर्देशक आसतात, एनिमेटर्स असतात, सचेतक, तांचेरय देवाचे आशिर्वाद देव नेवूं दी. मोगाच्या युवा जाणांनो, तुमी तुमकांच जेजूक समर्पण दिल्यार तुमी कितेंच वगडायनात. आज सबार आवय बापाय तांणी सांगचें आयकलां, आमचे युवक युवती आमचें उतर आयकनात. तर वडिलांक तुमी काल जाया, देवाचे उपदेश तुमी पाळा, साक्रामेंतान तुमी जियेया. किर्तन 119:9 सांगता, युवा जाणांनी पवित्र जावंक जिवंक कशें साद, तुज्या उतरा वरवीं मात्र साद. हाऊ कॅन यंग पीपल कीप देयर वे प्युअर? बाय गार्डिंग अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. तशेंच सिराक 25:3 सांगता, सिराक 25:3, तुमी युवा प्रायर कितें जो म्हयन्यान जाल्यार उतर प्रायर कितें तुमी घेतल्यात, गळशितल्यात. तशेंच उपदेशक 12:1 सांगता, तरणाटपणाच्या दिसान रस्त्यार उगडास काड. आनी आमकां ह्या नॅशनल यूथ डेक दिल्लें थीम आयझाया चॅप्टर 40:31, दोज हू होप इन द लॉर्ड दे विल नेवर बी वियरी. म्हळ्यार देवाचेर भरवोसो दवरची, थकची नात, दमची नात. तांकां नवें गरुड बरी बोड मेळटलें. त्या खातीर आज आमच्या सगळ्या भारताच्या युवा जाणां खातीर आमी विशेष मोपान मागता, सगळ्या संवसाराच्या युवा जाणां खातीर मागया. आनी आज जी कोणाची युवा जाणां शिकपाक गेल्यांत, जावं करून नर्सींग, MBA, CA आनी खंय आसात दुसऱ्या कडेन MBBS करतात, परत गांवांत आसात, त्या युवा जाणां खातीर मागा. युवा जाणांनो, तुमी खंयी आसा पूण तुमी जेजूक सोडी नाकात. तुमी खंय लागीं इगर्ज आसा, त्या इगर्जीक आयताराच्या मिसाक वेचें सुकय नाकात, कळय नाकात. कित्याक तुमचें साल्वासांव देवान तुमच्या हातान दिलां, तुमचेर पवित्रतेची मोर मारल्या.
त्या खातीर देवाच्या आशिर्वादा बेसांवां तुमचेर हांव मागतां. सर्वेस्पर बाबा तुका हर गांवगळापणी वाखाणी दिता. आयच्या दिसा ही सुवार्ता हांवें परगट केल्या. ही सुवार्ता आशिर्वाद बेसांव वाडोवन दी. कशें एलियाक तुवें राखलोय ताच्या उण्यापणांत हांव अस्कत काय येता. कितलींशीं जाणां अस्कत आसात, उणेपणांत आसात, जिगुपस्यांत आसात. जेजू तांचे तुजे आशिर्वाद बेसांव देंवन येवं दी. पिडेंत हांतुरण्या रातची मारणांतीक पिडे गोळाक जाल्ली अपांग ह्या बुद्धिमान आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. आस्पत्रेंत ICU, MICU, NICU आसची व्हेंटिलेटराच्या लोकांचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. विशेष बाबा WhatsApp, ईमेल, फेसबुकाचेर मागणें विचारलेली, कोणे सक्कळ मागणें विचारला ती त्या सावा बेसावांनी बरो. हांव ब्रदर टिके जॉर्ज खातीर सेंट जॉन्स हॉस्पिटलांत आसच्या भावा खातीर मागता. ताणें ताचे मिसांव 40 वर्सांनी हरियेका आमच्या DACCनी केला, संवसारान केला. ताका परत ताच्या जिवाचेर आशिर्वाद तूं घाल. सगळ्या परजेचेर आशिर्वाद घाल. सर्वेस्परा आज जी कोण हांगा मागतात, गांवांत परगांवांत आसात, पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, सोमी जेजू आमचो देव तो केदीच आमचो हात सोडिना. तो आमचो मोग करता. ह्या घडये हर एक अंकार, बंदपस, बंदड्यो, पिडा शिडा बांदून मोडून पण उडयता. एलिया द्वरी अजापा केली, एलिशा द्वरी अजापा केली, प्रवादे द्वरी अजापा केली, आनी तुवें सोम्या तुवेंच अजापा केली. तुवेंच लोकांक तुकाच उंडो जावन दिलोय वाडले. आज हर एकल्यांची गरज तूं निवारूंक शकताय. तांच्या जिविताचे उणेपण पयस करूंक शकताय. सर्वेस्परा बरी भलायकी, मोती, शांती, समाधान दी. भितर विश्व खंयचे स्थितीर आसा ती नेणान कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, BP, एलर्जी ह्या मारणांती वयर आसा. किमोथेरपी काणयोन आसात, कॅन्सरात असले पिडेंत जेजू फंगस, व्हायरस, H1, N1, डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइड, व्हायरल फिवर हातूंत वळख जाल्ल्या लोकां खातीर हांव मागतां. कामानांत विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसा तांचे खातीर हांव मागतां. हांव मागतां सर्वेस्परा दुबळ्यां खातीर, रैतां खातीर. ह्या दिसांनी थंय आवर आसा, आवरान घरां बुडोवन गेल्यांत, गुड्यो कोसळून मातये पोंदा गेल्ल्या आत्म्याक शांती तूं दी. अनाथ आत्म्या खातीर, निर्गती भूगती आत्म्या खातीर मागतां. हांव मागतां युक्रेन आनी रशियामध्ये चलचें झुजू, इस्रायल आनी हमास, इराणामध्ये हिजबुल्ला, हैती हांचे मध्ये चलचें झूज. कितलोसो लोक मेला, निराश्रीत जाला. देवा तूं ह्या संवसारांत तुजी दया आशिर्वाद देंवन येवं दी. सरंकर, बनपस, बंदड्यो कितलीशीं युवा जाणां जैलांत आसात. कितलीशीं क्रिमिनल जावन तांचें जिवीत होगडावन आसात, वाट चुकल्यांत, अंडरवर्ल्डांत आसात. जेजू तांचेर तुजी दया देंवन येवं दी. तुजी कृपा पेकोवन देंवन येवं दी. आज राष्ट्रीय युवा दिनाचेर आचरण करचे वखदां आमच्या राष्ट्राचेर, आमच्या फुडाऱ्यांचेर, मुखेल्यांचेर, कोण विसोवन आयल्या सगळ्यांचेर विरोध पार्टीचेर आशिर्वाद घाल. सगळ्या संस्थेच्या रायर आनी डिक्टेटराचेर, लॉ मेकर्साचेर आशिर्वाद घाल. जेजू कितलोसो जण रिणांत आसात, कितलेशांचे पयशे दिल्ले पाटी मेळोवंक नात. सर्वेस्परा सकट तुका कळीत आसा. आज आमची घरां तुज्या मोगान, मागण्याच्या स्पिरितान, पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण मागता. टच, anoint, heal, bless for your glory. जेजूच्या नांवान तुमकां जैतुत्रान बरें रक्तां सोडका. 38 वर्सां तळे लागीं आसतलो पडलो जेजू, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळ्या, तोंड्याक पांय, मोन्यांक उलोवंक, बेऱ्यांक आयकोच बरी केल्लो जेजू. ह्या घडये तुमकां ताच्या नांवान जीव दिवं दी. जेजूच्या नांवान हांव मागतां. जेजूच्या नांवान उठून चला. जेजूच्या नांवान नवें जिवीत जियेया. आमेन, आमेन, आमेन. बापू फ्रँकलिन सोजू, शिवमोगा DACC म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसांवा खातीर मागा. साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी मुखार करा. देव बरें करूं.